कालची व्हिडिओ आमची पळयलेली आसतली तुमी न्हू, कालची आनी पयरची. तेतून आमकां आमचे जे फॅमिली मेंबर्स आसा तेंच्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा. थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता सगळ्यांक. ओके, देव बरें करून कोणी हेल्प केला तेंकां. हय, कोणाचे हात जोडून मागता चड देव बरें करून. हात जोडून बाबडे ती ते- तुमकां थँक्यू म्हणटा पळय. वय हात जोडून आनी हे बापाकूय थँक्यू म्हणटा तेजे बाबे फ्रेंडाकूय, कित्याक तेका लागून हांव कितेंय आतां तशें म्हणनाका, म्हाज्या ना. खातीर सगळे हांव काय आमचे सगळे हो, जे कोण गोंयकार ना. भाव आसा भयण आसा ते वय, तुका खूब तुमकां सपोर्ट करतात. देव ओके? बरें करून दिता आनी देव सावत दिवं तुमकां सगळ्यांक. सायबीन मागीर सायबीण माय आपल्या आमकां आसऱ्याक सायबीण माय आमकां पावतली, तूं टेन्शन घेवं नाका, बरी करून राव. सो थँक्यू सो मच ईच एंड एवरीबडी. तुमचो सपोर्ट गावलेलो आसा आनी आयज हांव परत हांगासर तिका हेल्प करूंक पावलेलो आसा. देवाची कृपा यू नो की आयज आमी 2 पांयार चलत तुमच्या आशिर्वादान हांगासर पावोन आंटीक परत एकदां मदत करपाक येयल्लेले आसात. आनी जे कोणी म्हाज्या भाव भयणांनी ही म्हाका मदत धाडलेली आसा तेंच्या बद्दल हांव तुमकां मागीर सांगता, नांव सांगता. आनी तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा की कोणाची आवय कशी, कोणाची भयण कशी, कोणाची ग्रॅनी कशी. ओके, सो हांवूय तशीच म्हाजी माय कशी म्हणून समजून हांगा ती म्हणटा आपणाक कोणूच ना, बट आमी इतले जे लोक आसा तिका हेल्प करतात आमी सदींच हांगासर आसा. थँक्यू सो मच वन्स अगेन गायज. आनी सिच्युएशन हांगा खरेंच बरें ना. हांगा अर्दे वर बसपाक जायना कित्याक खूब गरमी जाता, त्रास जाता. आनी ती जाणटी बावडी वर्सां झाडाच्या पोंदाक वचोन ती उदकाची बाटली घेवन बसता म्हणटा आपणाक, गरमेन त्रास जाता. सो हे आतां मदत आसा ती हांव आंटी कडेन दिता. आनी आंटी हांव रिक्वेस्ट करता तुका हेजो बरो उपयोग करचो मेडिसिनांक, खावपाक, हेका धर, हेजो तूं बरो उपयोग कर. तुका देव बरें करून. आनी पेट्रोल कितें नाका नाका तेजे आनी तेतूंतले आनी काय म्हाका पेट्रोलाक बीन नाका, तेतूंतले म्हाका काय नाका. ना 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 काय ना काय ना काय ना. हांव आतां आनी एक ग्लास उदकाचो पी आता. बाई तें काय ना काय घे. आशा गे बरें जावन ताका सांग देवा कडेन मागता तेंच्या पासून. थँक्यू थँक्यू. तुका देवान सावत दिवं म्हाका रडो नाका गे, आमी आसा मगे तुज्या वांगडा. आमी मदत पुताल्या तुजे आसता. ती म्हणटा आपणाचो पूत आसलो जाल्यार म्हाज्या येतो आसतो लागलो म्हणटा. कितें चड करूया आतां? म्हाज्या आलो जाल्यार ही पुलीस ती जावची ना. बापा कॉलेज पासून शिकयलो कितें करताले, कॉलेजीचो येतालो करूंक वयतालो. मामी कितें जाता जाल्यार मनान कर, बापांचेर सप्लाय करता. पूण कित्याक कॉलेजीचे पयशे पावनासले. ट्युशनाक वयतालो 1,500 2 सब्जेक्टाक. शिकून ती म्हणटा कितें चेडो म्हणटा आपणाचो गरोवपाक वयतालो कॉलेजीच्या टायमार आनी ते नुस्तें कितें गावता तें विकून आपणाचे कॉलेजीचे फीज, बुक्स आनी कितें कितें हाडटालो. प्लस मामी कडेन हाडून दितालो. मोठाय ह्या हाताय हो म्हणटा तो एक चोणको काडटा थिंगा येदे व्हडले चणाक बीन काडी खंय तो 2,000 एवढे दाखयता तुमकां पळय कोण पळय तो. हय तुमी पळयता पळय हो कोण कोण हेका वळखता ह्या भुरग्याक. हेजें नांव कितें गे माय? जोखीम जोकीम. जोखीम पळय जोकीम हेजें नांव कोण कोण वळखता जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करचें. गायडिंगूय कोती. हय गायडींग करी तें जाणा हांव, सांगलेलें तुवें म्हाका फाटल्या फावटी. गायडिंगूय आक्को काल दुखो कोता.
आणि कोको घे तुझे कोको घे बारीक बारीक कोको कोको येतात काय येणार घे तू रडटा कित्याक? तू पयली तू म्हाका सांग तू पयली सांग म्हाका तू रडटा कित्याक हा रडटा कित्याक आमी ना तुम्ही हांव ना किती दुःख सुख सांगतो हय गे पूण आमी ना हांगा हांव ना मागीर हांव आमगे तुज्या वांगडा हांगासर कित्याक टेन्शन घेताय तूं तुमचे लायफ तुमकां पळयता तितलें व्हडलें आगे आमची लायफ आमकां आसा पूण आमकां देवान एक कार्य दिला आमकां एक काम दिला जावन सापूत आनी आमकां कितें आहा देव पयसून पळयता न्हू आमी कितें वायट करता बरें पेट्रोलाक बीन कांय नाका पयशे म्हाका थँक्यू सो मच तुमकां हांव सांगूंक सोदतां की ती बाबडी पळय तुमी दिल्या पयशे म्हाका हेल्प करपाक तेतूंतले म्हाका म्हणटा ती पेट्रोलाक दिता रे बाबू तूं पेट्रोलाक घाल आपणा कडेन इतल्या पयसून तूं येताय पळय अशे लोक आसता जाणा ते आपणाचे कमेनूच दुसऱ्याचे पयले चिंततात पळय कितें म्हणपाचें काय बरी पळय ती आगे म्हाका पेट्रोलाक नाका गे हांव नेक्स्ट टायम येता पळय तेन्ना तूं बरे भशेन हांसोंक जाय बरी भशेन हांसोन दिसोंक जाय दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट तुम्ही वतात आसूं गे काय ना आमी भुरगीं न्हू तुजी आमी येवची ना वतांतल्यान पावसांतल्यान जाल्यार कोण येतलो सारकें न्हू आनी हे पळयात हे हांगासर सगळें तिका कापीत घालूंक जाय हांव एक दीस कोण हांगा एक बरो मनीस घेवन येता आनी सगळें न्हू बरें सिस्टमॅटीक साफ करता हांगासर आनी तिका सारकें बरें सेट करून दिता कळ्ळें न्हू तुमकां तुमच्या आशिर्वादान तुमच्या हेल्पा खातीर आमी आयज परत एकदां हांगा पावलेली आसा हे सगळें म्हाका साफ करून बरें सेट करूंक जाय बरे फोटो परत काडून परत आसले ते पुसून लावन मदर मॅरीचे हेजे तेजे कितें आहा ते जेजूचे परत लावन सेट करूंक जाय सारकें सो हांव बरो एक दीस टायम काडटा आनी परत येता कितें गे बाबा कांय कोण सकल फायदो ना कित्याक गे आतां माय संपत येतलो हे बंदाक न्हू सगळें हेचेर धांवूंक जाय सायडीन उरपाक ओके ओके म्हणटा ती कितें म्हणटा ना हांगासर पोंदाक जें तिचें सामान आहा पळय तें सगळें म्हणटा वयर काडून दवरूंक जाय कित्याक सगळें म्हणटा ती उदक हांगा भरता हे सगळें उदीक म्हणटा ती हांगा भरता सायडीन ब्लॉक जाता इतलो बसता इतले पेरेन उदीक भरता म्हणटा ती दोपरा पेरेन मागीर उदका हे करूंक सोदता 2 म्हयन्या खूंय मेवना बाबा घेता घेता मारता एक गोट होत मारता डायरेक्ट आमकां ग्लास नाका पळय ना सगळें तुमची घे थँक्यू घे तूं हें पी मरे तितून उरलें आसूं आसूं मागीर पियेता आसूं गे तूं आहा आमच्या वांगडा हॅपी दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट आनी तशें गरम उदीकूच पियात आसतना थंड पियो नाका तुका डायबिटीज आहा डायबेटीक आहा पूण हांव इन्सुलीन करता पळय हें पळय आहा फ्रिजीन देखून म्हाका फ्रीज जाय फ्रिजीन म्हणटा ती आपणाचें तें इन्सुलीन दवरता ती त्या खातीर म्हणटा आपणाक फ्रीज जाय पडटा नाल्यार फ्रिजीची गरज ना तिका आनी कितें जेवण कितें आहा जाल्यार ती एकलीच न्हू बाबडे केल्ले कितें दवरलें दुसरे दिसा काडले गरम केले खाल्ले नाल्यार फ्रिजीची गरज पोळी आयिल्ली न्हू 3 दीस पासून सोनियान तिका कडी हाडलेली खंय ती कडी बाबडी ती आतां पोट भरून तिणी 3 दीस आयिल्ली तू कित्याक पियाताय माय सगळ्यान पावसान दिसान पावसान मातशी तुजी म्हाका टेन्शन जाला म्हाका दिसान दिसता हांव फावटूय मारतलो हांगासर 5-5 दीस जेन्ना पावसान जेम घेता घेता शुगर घेता कित्याक गिमान जातात न्हू बाबा कित्याक नांव मेवता पांय सारके ना दितान देखून चल भायर सर हय चल बरें करूं ना बाबा बरें बाय सोदता सुशेगाद बाबा थँक्यू बाय बाय बाय
ओके गायज, तोंड माझे शायन जाता आसतलें न्हू. अंकितान आपणाची कितें तरी पील ऑफ मास्क काय कितें तरी लायलेलें आसा म्हाका. आनी हें पळय हेअर क्लिप लायल्या आपणाचे हेवटेन हेवटेन आनी केंस वयर टाय केल्लेले आसा हांगा लागून केंस शिरकात म्हणून. ओके आनी हांव दिसता सारको एकदम भूत कसो. आनी थँक्यू वन्स अगेन ईच एंड एवरीबडी की म्हाका आयज तुमी हेल्प केल्लो आसा रिगार्डींग आंटी. ओके आनी आयच्या व्लॉगान तुमी पळयला ती कितें म्हणटाली, कितें कशें कितें जालें पळय तें. ओके इट्स अ बीग टास्क. ओके त्या घरान रावपाक इट्स अ बीग टास्क फकाणां न्हू. आनी ती ज्या सिच्युएशनान रावता खबर आसा, आमकां उलोवपाक इजी, म्हाका उलोवपाक इजी, बट थंय रावपाक एक अलग हें. तिजो तर चेडो आसलो जावं घोव आसलो कोणूय आसलो जाल्यार तिका खंय तरी मदत आसतली आसली. पण कितें करया, तिचे बाबडे टायम फेल जाल्यार सगळेंच फेल, तशें सिच्युएशन जाल्लेलें आसा. तशेंच म्हाजें घे म्हणून यूट्यूब फॅमिली आसा, मस्तीखोर गोवन्स. आमी जे सगळे मस्तीखोर गोवन्स आसा तेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा. मिन्स अ लॉट. थँक्यू वन्स अगेन. तुमचो घे म्हणून सपोर्ट गावल्लो आसा. ओके आनी सगळ्यांनी मेळोन थोडे थोडे पयशे काडून तिका मदत केल्लेली आसा. ओके आनी आयज तुमच्या मुखार हांव त्या भाव आनी भयणांचें नांवां घेवंक सोदतां जेंच्यांनी म्हाका हेल्प केल्या. ओके आनी म्हाका खूब जाणांनी सांगलेलें प्लीज आमचें नांव घेवं नाका म्हणून, बट आय एम रियली सॉरी. आय कांट डू दॅट. प्रॉमीस करूं शकना हांव. आनी हांव तुमचें नांव हांगासर आयच्या ब्लॉगान हांगासर घेवंक सोदतां. ओके सो गायज, जे फॅमिली मेम्बर्सान आमकां हेल्प केल्लेली आसा तेंची हांव नांवां घेवंक सोदतां. रियली सॉरी की तुमचो प्रॉमीस दवरूंक पावलो ना, बट म्हाका सांगूंक जाय आसलें कोणी हेल्प केल्लेली ती. पयलें नांव आसा नायजील गोम्स, तेजे उपरांत आसा नीता गोसावी, एल्विश गोम्स, मोहिनी रायकर UK आसता, वेलेन्सियो सिल्वेरा, सिद्धेश दाबोलकर, वेलिना आल्फान्सो, यज्ञा काणकोणकर, हेझल, एलिस्टर ब्रो, जुडिथ क्रास्टो, जेनवी, हेलेना, फॉर हर सन नेथनाक बरे विशीस दिल्लेले आसा. आनी नेथनान म्हणजे तेज्या मायपान आमकां थोडे पयशे दिल्ले की आंटीक दी म्हणून. थँक्यू सो मच ब्रो. एडलिना रॉड्रिगेज, जेरी डिसोजा इज द वन जेणी म्हाका म्हटलेलें की हांवें ताका क्वेश्चन विचारलेलो की वॉट मॅसेज यू वॉन्ट टू गिव टू आंटी. तेजो मॅसेज आसली की प्लीज टेल माय मॉम आय एम ऑलवेज देयर एंड आय लव यू. थँक्यू सो मच ब्रो जेरी. तेजे उपरांत आसा विएना फर्नांडीस थ्रू आउट माय जर्नी म्हाज्या वांगडा आसा, जस्ट लायक माय एलिस्टर ब्रो. सो दीच. ओके डिसिल्वा एल्विश, रीच इज द सेम पर्सन, रीच मोंतेरो. ओके थँक्यू सो मच डार्लिंग रीच मोंतेरो. कीप सपोर्टिंग अँड ऑलवेज बी विथ अस. बॉस्को रॉड्रिगेज, सुनील शंकर आनी इशिता जनरल स्टोर, तेणी तुमकां पयशे धाडलेले आसा. थँक्यू सो मच. इशिता जनरल स्टोरा वयल्यान म्हाका पयशे येयल्लेले आसा. ते पयशे म्हाका कोणी आनी एकल्यान धाडलेले आसा थ्रू आउट त्या स्टोरा वयल्यान. ओके सो थँक्यू सो मच. हे सगळे भाव भयण म्हाजे तेंच्यांनी 2-2 रुपया कितें वॉट एवर इट इज काडून आमकां मदत केल्लेली आसा टू हेल्प आंटी. थँक्यू वन्स अगेन अँड गॉड ब्लेस यू ईच अँड एवरीबडी. मे गॉड गिव यू गूड हेल्थ, गूड सक्सेस. ओके बरी फुडें सरा लायफान आनी अशेंच करून दुसऱ्यांक हेल्प करा. कोणाक गरज आसा तांकां पावा, इतलेंच तुमचे कडेन मागता हांव. ओके देव वयरसून पळयता. तुमी आयज इतले दिले न्हू जाल्यार तुमकां देव इतले दितलो. ओके सो तेंच हांवूय तेंच चित्ता आनी हांवूय तसोच फुडें सरता दुसऱ्यांक हेल्प करपाक. ओके देवान म्हाका घे म्हणून तुमची असली फॅमिली दिल्लेली आसा. म्हाका हें दिवंक ना देवान. ओके म्हाका म्हाजे कडेन हें ना, पण देवान दिल्लेली खूब फॅमिली आसा म्हणून थ्रू आउट बिकॉज ऑफ यू ऑल हांव कोणाक तरी हेल्प करता. आयज म्हाजे कडेन तें ना जाल्यार फाल्यां तें शुअर आसतलें. आनी जे दिसा आसतलें त्या दिसा हांव खूद सगळ्यांक लोकांक हेल्प करूंक फुडें पावतलो. ओके थँक्यू वन्स अगेन. परत एकदां थँक्यू म्हणूंक सोदता तुमकां की तुमी सगळे जाण पावले आनी हेल्प केली म्हणून आमकां. आनी येस
थोड्या दिसांनी हांव परत वयपाचो आसा आंटीक आनी एक कितें तरी हेल्प घेवन. ओके. आणि येस, प्लीज प्लीज चॅनलाक सबस्क्रायब करा. तुम्ही चॅनलाक सबस्क्रायब करतले, म्हाजे बेल आयकॉन दामतले जाल्यारूच म्हाजी व्हिडियोज तुमचे कडेन पावतल्यो, नाल्यार आमचे व्हिडियोज घालून अर्थच ना कांयच. तुमचो सपोर्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. तुमच्या सपोर्टा बिना आमी कांयच करूं शकना. ओके. आनी म्हाजे मीन वायल हे मात सुकलेले आसा ते हांव आतां तुमच्या फुडल्यान ओडून काडून दाखयता. हांव कसो दिसता पळय तो फूल पावर सारको. अरे बाबा म्हाज्या हें सारकें आतां मरे तोंड घें. अरे येयले पासून हे कितें तर हांगा शिरकाला. बारीक बारीक शिरकाला ते मागीर तोंड धुवन काडपाचें. तुमकां एक सांगपाकूच विसरलो, म्हाजे जे व्लॉग्स येता खबर आसा सकाळचे 12 ते येतले रातचे 8. ओके. आनी यूकेचे लोक आमचे जे सकाळचे व्लॉग पळयताले उठचे उठोन तांकां हे व्लॉग मेळटले रातचे, इवनिंग, सांजचे म्हणजे दनपारां मेळटले. ओके. सो टायमींग मातसो चेंज जाल्लो आसा कित्याक म्हाका मातशें एडिटींग शेड्यूलूय चेंज करचो पडटलो, ऑर एल्स म्हाका हेल्थ इश्यूय जातले नाल्यार. ओके. सो बिकॉज ऑफ दॅट आमी टायमींग चेंज करता. बाय चान्स तर तुमचे कडेन व्हिडिओ पावना जाल्यार मागीर आसलो तो मागीर आमी आमचो टायमींग सेम दवरया. ओके.